आम्ही जस्ट चिखले पंचायतीचे रिझल्ट भायर सरलेलो आसा आणि खंय तरी चिखले पंचायतीचे परतो मोविन गुदिन्यूचो कंट्रोल आसा असं दिसून येता. कित्याक मोविन गुदिन्यूचे सपोर्ट केलेले पंचायत मिनिस्टरान सपोर्ट केलेले स कॅन्डिडेट 11 वॉर्डाचे पंचायतीन स कॅन्डिडेट ऑलरेडी मोविन गुदिन्यूचे ताब्यान आयिल्ले आसा. आनी एक मुखेल गजाल म्हणटा ती जो आउट गोईंग सरपंच आशिल्लो कमला प्रसाद यादव ताणें आपले दाबोलीच्या एरियान चिखले जी पंचायत आसा ताका दाबोली एरिया लागता आनी दाबोलीच्या एरियान कमला प्रसाद यादव हांच्यांनी 4 पॅनल घाल्लो हे पंचायतीन आनी ते दाबोलीच्या वाठारांतल्यान ताणें 4चे 4 जिखोवन हाडिल्ले आसा. आनी हाका लागून खंय तरी चिखले पंचायत परती मोविनाचे कंट्रोलान आयिल्ले आसा. जे आमकां सद्याक हांगा एक मेगा विक्ट्री सेलिब्रेशन पळोवपाक मेळ्ळें. जायते लोक जे आसा कमला प्रसाद जे यादवाचे जे सपोर्टर आसा हांगा मोठी गर्दी जाली, मोठ्या प्रमाणान एक स्लोगन शाउटींग जालें आनी ताका एक बरो वेलकम तांच्यांनी दिलो आफ्टर ही विक्टोरियस. जे आमचे कडेन रिजल्ट सद्याक आयिल्ले आसा तातूंत भितर पळोवपाक गेल्यार ऑपोजिशन सायडींतल्यान मारी मास्करेनास जिखिल्ले आसा, रोमन वाज जिखिल्लो आसा, शिकीत मुनीस जो आदलो सरपंच आशिल्लो तो जिखलेलो आसा. जे आमकां सद्याक रिजल्ट येता. आनी निलम नायक हे जे आदले ZP आशिल्ले आदले सरपंच आशिल्ले तेय जिखून आयिल्ले आसा. सद्याक जे आमकां रिजल्ट असो आयकूंक येता की वॉर्ड नंबर 1 मारिया मास्करेनास, वॉर्ड नंबर 2 निलम नायक, वॉर्ड नंबर 3 सुनीता यादव जी कमला प्रसाद यादवाची बायल आसा, वॉर्ड नंबर 4 दत्तप्रसाद बांदोडकर, वॉर्ड नंबर 5 कमला प्रसाद यादव, वॉर्ड नंबर 6 सपना कुराडे, वॉर्ड नंबर 7 शैलेश मयेकर, वॉर्ड नंबर 8 फ्रांसिस्को नुनीस, वॉर्ड नंबर 9 पूनम चारी, वॉर्ड नंबर 10 ऐश्वर्या कोरगांवकर आणि वॉर्ड नंबर 11 रोमन वाज. 11चे निकाल आयिल्ले आसा. जे जे कॅन्डिडेट आसात दे वील गो टू फॉर्म दी पंचायत. आनी खंय तरी दिसून येता की हे सगळे कॅन्डिडेट जे आसा ते मोविन गुदिन्यू बरोबर आसा. जो आदलो सरपंच आशिल्लो सॅबी पेरेरा जी बायल कॉन्टेस्ट करताली पूण खंय तरी ती आयज डिफीट जाल्ली आसा. आनी सद्याक जे लोक पळयताले हातूंत तेंची सॅबीची बायल जिखतली काय मोविनाचो कॅन्डिडेट जिखतलो ते वॉर्डान खंय तरी पूनम चारी हे मोविन गुदिन्यून सपोर्ट केल्ले कॅन्डिडेट जिखून आयिल्ले आसा. रवींद्र भवनाच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.